आज जो सध्या कॅश फॉर जॉब जो गोंयांत सध्या विषय गाजता ताजेर ऑपोजिशना कडल्यान खूब अपप्रचार करपाचे प्रयत्न जाल्ल्या ते एक राजकीय भांडवल करपा खातीर एव्हरीडे एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन काही ना काही विषय तेच मुद्दे खंयच्या ना खंयच्या वेगळ्या तरेन मांडपाचो प्रयत्न करता. पण म्हाका दिसता अशें आसतना सरकाराची बाजू किंवा भारतीय जनता पार्टीची बाजू ही खंबीरपणे मांडपाची गरज आसा. सगळ्याकीन पयली गजाल म्हणजे हो जो सगळो विषय सुरू जालो तो म्हाका दिसता विषय सुरू जावपाक कारण म्हणजे सुओ मोटो घेतिल्लें डिसिजन माननीय मुख्यमंत्र्यांचे की हाजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. तर पयली गजाल हांव सांगूंक सोदतां की खंयच ही कंप्लेन खंयच्यान तरी दुसरे कडल्यान आयल्या मागीर सरकार कांयच ऑप्शन ना म्हणून केस फायल केल्या असो प्रकार न्हय. तर ज्या वेळार मुख्यमंत्र्यांक लक्षात आयलें की अशे काही गोंयकारांची फसवणूक चल्ल्या, काही जे कॉनमॅन आनी कॉन विमन आसा ती जी गोंयकारांक नोकरेची आमीश दाखोवन पयशे घेतात, तर ह्या विशयान बंदी घालपा खातीर तांणी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलें. आनी इतलेंच न्हय तर गोंयकारांक अपील केली की तुमी फुडें येवन जर कोणें अशें तुमचे कडेन फटिंगपणां केल्लीं आसत जाल्यार ती सांगची. आनी त्यानंतर जे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालां म्हाका दिसता पयर पुलिसांनूय आपले प्रेस कॉन्फरन्स दिवन एक्झॅक्ट नंबर बी जो आसा तो सांगला. त्यामुळे सगळ्याकीन पयली गजाल जी हांव परत परत सांगता ती म्हणजे हे निर्णय सुओ मोटो डिसिजन आशिल्लें आनी हे सरकारानूच सुरू केल्लें इन्व्हेस्टिगेशन आसा. दुसरो विशय आता काल सुद्धा तुम्ही पळयलें सगळ्यांनी जे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तांणी प्रधानमंत्र्यांक बरयला एक बरी गजाल. कारण म्हाका दिसता प्रधानमंत्र्याचेर तांचो आशिल्लो विश्वास, कारण राहुल गांधी कांयच करूंक शकचो ना, तर तांणी प्रधानमंत्र्याचेर दाखयल्लो विश्वास म्हाका दिसता हो हेंच दाखयता की जशे भारताची जनता प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी हांकां विश्वास करता तशेंच ऑपोजिशनूय करूंक लागला. पण हे म्हणटा आसतना तांणी काही 2-3 गजाली डिमांड केल्या. तातूंतली एक म्हणजे ज्युडिशियल इन्क्वायरी. आता ज्युडिशियल इन्क्वायरीचेर उलयतना जी एसआयटी ऑन लँड ग्रॅब आसा ताजी जी इन्क्वायरी आसा ती 1 मेंबर कमिशन जे फॉर्म जालें ते रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर आसा. खंयच्या ऑपोजिशन पार्टीन फुडें येवन त्या एसआयटीचें स्वागत केलें. उलट हे जे ऑपोजिशनान रियल इस्टेट एजंट आसा तांणी ताचो विरोधूच केला. आम आदमी पार्टीन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्लें आमी एसआयटीन केल्लो घोळ लोकां समोर फुडें हाडटले. एक फक्त आरटीआय एप्लिकेशन उरला खंय गेलें तांचें. म्हणजे खंय तरी प्रेस कॉन्फरन्स घेवप सरकाराचेर आनी पार्टीचेर भारतीय जनता पार्टीचेर बिनबुडाचे आरोप करप आनी मागीर नाच जावप. तर म्हाका दिसता एक जेन्ना फट परत परत सांगली वता ती कोणाक खरी दिसची न्हय म्हणून आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें हें कारण. की पयर तांणी एक फटी सांगपाचो प्रयत्न केलो की पुलिसांनी क्लीन चीट दिल्या म्हणून पॉलिटिशियन्सांक. एक म्हणजे जेन्ना पुलिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स दिल्लें दे वर टॉकिंग अबाउट ए ऑनगोईंग इन्व्हेस्टिगेशन आनी तांणी खंयचेच लिंक आमी बंद केला आमी प्रोब करचे ना हें सांगूना, कोणाकूच क्लीन चीट दिवना. आनी म्हाका दिसता ही गजाल नमूद करप अत्यंत म्हत्वाची आसा. खंयचेय एंगल आसूं खंयचेय लिंक आसूं जर खंय फुडें येता आसत जाल्यार गोवा पुलीस सक्षम आसा, गोवा पुलिसाक फ्री हँड आसा. आनी आतां जी सगळीं नांवां भायर आयिल्लीं आसा ती हांव परत तुमकां याद करून दिवंक सोदतां. ती गोवा पुलिसाच्या एफर्टानूच आयल्या जाचेर ते आज ऑपोजिशन जो येतलो बोवाळ करता. सो गोवा पुलीस हे आपलें काम करीत आसा. तांकां डिमोरलायज करपाचो प्रयत्न करच्या परस तांणी म्हाका दिसता पुलिसाचेर विश्वास दवरूंक. त्यामुळे कोणूच दोशी आसा कोण इनोसंट आसा तें म्हाका दिसता आमी सांगूंक शकना. तर थोडो वेळ दिवचो. हे फक्त काँग्रेसीन जे किंवा ऑपोजिशनान जे राजकीय भांडवल करपाचो प्रयत्न केला तो बंद करून तांणी गोवा पुलिसाक जो सरकारान फ्री हँड दिला ताजेर विश्वास दवरून आनी जर इन्व्हेस्टिगेशन तांकां दिसता की चुकीच्या दिशेन चल्ला तांणी सांगचें. आणि सर आनीक तुमी म्हटलें कॅश फॉर जॉब सुमोटो घेवन सीएमान काडले. आतां जितले मेळटा ते खंय ना खंय पयलीं आतां लिंक आसात रुलींग पार्टी कडेन. तुमकां दिसना हे तुमचेर बुमरँग जावं शकता? नाही, एक म्हणजे बुमरँग जावपाचो प्रश्नूच ना. कारण जर कितें बुमरँग जावपाचो भंय आशिल्लो जाल्यार हें इन्व्हेस्टिगेशनूच आमी सुरू करचे नाशिल्ले. म्हणजे माननीय डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जें इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलां ते सुरूच कित्याक करतले आशिल्ले. हांव तुमकां तेंच सांगता भारतीय जनता पार्टी आसत किंवा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसत वी हॅव नथिंग टू हायड. आणि म्हणूनच इन्व्हेस्टिगेशन सुरू जालें. इतलेंच न्हय तर मुख्यमंत्री प्रत्येक आपल्या भाशणांत प्रत्येक आपल्या मिडिया इंटरॅक्शनान सांगता की हांव लोकां कडेन मागता की तुमी फुडें येवचे. जर आमकां बुमरँग जावपाचो भंय आशिल्लो किंवा आमकां दिसतालें की आमचें कितें भायर येता काय म्हणून जाल्यार अशें म्हाका दिसता रिक्वेस्ट करचें नाशिल्लें. सो हांव परत सांगता भारतीय जनता पार्टी हॅज नथिंग टू हायड.
जें कितें इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें एब्सोल्युटली फ्री अँड फेअर चल्लां. तर फक्त जो दिवपाक जाय तो वेळ दिवचो आनी गोंयकारांनी आमच्या सरकाराचेर आनी पुलिसांचेर विश्वास दवरचो इतलेंच मागता.